गोंयांत झेडपी इलेक्शनाची कॅम्पेनींग चालू आहा आनी आयज बुधवाराक झेडपी इलेक्शनाची कॅम्पेनींगाचो लास्ट दीस आसा. नॉर्मली अशें जायना कारण बाकीच्या इलेक्शनांनी पयले 2 दीस पयलीं सांजचे 5 सुमार कॅम्पेनींगाचो लास्ट टायम जाता, पण हो आयज जाता. पूण तसो आयज जायना कित्याक आयज रातभर लास्ट कॅम्पेन करपाक मेळटा. फाल्यां बिरेस्तार सकाळीं 8 पर्यंत कॅम्पेन करपाक मेळटा. तेजो रिजन अशें की बाकीची जी इलेक्शन जाता इलेक्शन कमिशन जी इलेक्शनां घेता ती इलेक्शनाचे नेमा प्रमाण म्हणजे अशें आहा की पोल सोंपता थंयच्यान 48 hours कॅम्पेन पयलीं सोंपपाक जाय. पोल एंड्स थंयच्यान 48 hours पयलीं कॅम्पेन सोंपपाक जाय. सो सदांच पोल 5 सुमार सोंपता म्हणटकूच ते 2 दीस पयलीं 5 सुमार कॅम्पेनिंगाचो हो टायम सोंपता. पण गोंयचे हे पंचायतीचे जे स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे जे रुल्स आहा तितून अशी तरतूद आहा की पोल स्टार्ट जावच्या पयलीं 48 वरां. ते खातीर ही कॅम्पेन जी झेडपीची आसा जाल्यार ती फाल्यां सकाळीं बिरेस्तार सकाळीं 8 पर्यंतूच करपाक मेळटा. तेजे उपरांत 48 hours जो गॅप आसता तो दवरचो पडटा. त्या खातीर सकाळचे उठून काय कोण कॅम्पेन करपाक पावना. सो आयचो दीस हो आहा हो कॅम्पेनिंगा खातीर कॅन्डिडेटांक आनी पार्टीक मेळटा.